आईचे सुवार्तेंत दोन वपारी आमकां आयकूंक मेळटात. एक चुकून गेल्ल्या बकऱ्याची वपार, दुसरी भायर पडिल्ल्या नाणयाची वपार. ह्या वपारींक पुरपुऱ्यांच्यो वपारी अशें म्हूण वलावंक मोन येता. कित्याक ह्यो वपारी जेजून सांगलेल्योच पुरपुरतेल्या फारिजेव आनी शास्त्रीं खातीर. आनी एक कडच्यान ह्या वपारींक संतोशाच्यो वपारी म्हणया अशें भोगता. पुरपुरचें आनी संतोशचें ह्यो दोनी गजाली आज सुवार्तेच्यो चावयोच आसात. पातक्यांक लागीं करच्या जेजूक शास्त्री आनी फारिजेव पुरपुरतात, तर जिणी बदलल्या आनी सुवार्तेच्या संदेशाक वेंगलेल्या फातक्यांतय सर्ग संतोसता. लुकाचे सुवार्तेंत जिणी बदलप व्हड महत्वाचें सत जावंक पावता. फातक्याक आसचो अवकाश जिणी बदलपाचो मात्र. फातक्या उदेशी संतोष पावयत जाल्लें कितेंच ना. जिणी बदलप मात्र फातक्या उदेशी संतोष उदेवपाचें कारण जाता. सुवार्तेंत फातक्यातय सर्गीचो मनोभाव, दैवीक मनोभाव वा जेजूचो मनोभाव कितें म्हणले विशीं स्पश्ट केल्लो जेजू देवाच्या राजांत जिणी बदलपा तितलें वर्तेपण दुसरें ना म्हणलें ता म्हूण सांगता. संतोशा उदेशी उतरांनी भरून गेल्ली आयची सुवार्ता संतोशाचें कारण स्पश्ट करता. 100 चुकल्लो पूण आतां पाटी मेळिल्लो एक बकरो गोवळ्याक, दांतलें भायर पडिल्लें पूण आतां पाटी मेळिल्लें एक नाणें स्त्रियेक संतोशाचें कारण जातात. तर पातक रडून जिणी बदलिल्ली दैवीक संतोशाचें कारण जातात.